आवाज जावणे पावस पण बी ना आवाज जावणे किती गरमत रे हे धर रे आवाज जावणे कोट धर. हा बाबा फर्स्ट टाइम कोणावर बसू मेळ रे बाबा चेडवा बाबा. हा भाऊ आराम रे. ही कोण तुगेल बायल बरी आस मरे. आवाज जावणे आमगेल्याच नशिबा कोण ना ते आवाज जाऊन त्याचे महाराज रांडे त्याच्या. आता संडे संडे लॉकडाऊन कित करचे सुखी सुंगटा चटणी करची पेज करची जेवच्या निच्चे. अरे मातर हास रे हय 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 हट्टेल रे तेमी आज गणपत वावेता रे तेम गेलो. अरे निश्चय हट्टेल रे अशकन बसण्याक रे सोंडी फुगोन आज तुका बडक खाऊ मेळटली. अरे हालना धोलना मरे मेल का कित रे. 2020 म्हाका इतलो कंटाळ येवन गेलो की कितें तरी पार्टीकन मर्या म्हण केल्ले. खंय बिचार वचा चार हाड चाब्या म्हण घेवन पाड पडील चारा नंतर खंय वचू जायन खंय कित घरा कडेन कित करचे आमी आतां. तुका उराक करून दिला भितून लिमका घातला पुदिना घातला लिंबू घातला मीठ घातला आणि कितें जाय तर तुका. म्हाका आयस जाय. भायलो हिंग जाऊ जायना थिंग येऊ जायना कसले कोरोना मनाचो रोग 10 पटी पळ्या वचून 10 पटी दिसातल्यान वयता एकातल्यान तेकाच फिरता. खो जाल म्हाका कोरोना मनातलो रोग हो फकत बडात भन गेला लोकांनी कोरोना जातलो म्हण गेलो. बिंदास फिरचे कसलोच रोग ना हो लोकांना अफवा ही सगळी. आता संडे संडे लॉकडाऊन कित करचे सुखी सुंगटा चटणी करची पेज करची जेवच्या निच्चे. पापिष्टा हे किती रे हातीक गाई शेण रे हे लायला मरे हेगेल वासान मरे लोक फूड येनात आणि हात मेळनात सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो आत न्ही आणि मरे घर गेल की न्ही वास वयत म्हणल्यार हात धुतात. रावण व्हडलो कलाकार म्हण तू आणि कित तर एकाच म्हणटा गावातले शेणा टायझर. अरे वाह कित दिसते रे रानातली चितल अशे. अगो ए मागीर नंबर घे करना तेका वा आनी खंय रानातले धुकर वयता. ए कोणा रानातले धुकर म्हण तूं माकडा धुकर. जेवूक 10-15 लोकां घेवन येतात 15 लोकांची टोली घेवन येतात. आयदन पूर हांय घाशी पडटा बायल हाडील बायल बी बुडकी जातली ती बायल सोडून गेली. एकटो पण कित करतलो आयदन दोन सकाळचे सकाळी रात आयदन दोन आयदना भशेन जावन गेलो. सदी एकच काम म्हाका घस काडत रावचे तेमी येता जेवता वयता. हे मडगे लॉकडाऊन केन्ना सुट्टलो गो आज बी सोरागे जेवन मरचे ना गे तिसरे हाडलात घानशा शेकान घाल तुका करतल मुगो हय गे करता. ह्या पावसात एक क्वार्टर रम मान पळे तू मगेर कित जात म्हण. हा रम बी मान रे ते ओगीर टायर्ड जातात हा माडीत मारता खाली तू कित सांगता पळय तू एक पटी. माझ्याकडे विस्की हा राम हा चेडयाच्या वोडका हा चेडयाच्या तुझ्याकडे कितें हा रे झोवण्या. माझ्याकडे उर्राका. आमचे थंय कारवारा येवन म्हाका खूब खूश जाला आनी कारवारा म्हाका बरे सुकेल बांगडे सुकेल बुराटे सुकेल ताल्ले खापा अशे सगळे तरेचे नुस्तें दिले आनी ते म्हाका बोराटे खूब आवडले आसा. आतां ते बोराटे घेवन हांव वेस्ट इंडिजा वयतलो मागीर बायलेक खावयतलो मागीर चेड्याक खावयतलो आनी सगळे वेस्ट इंडिजा बर बोराटे म्हणून बोमातेर वतलो. हय बरें. हे तुमी मॅच कशी डिफीट जाले. न्ही हांव कोणूच खेळटो ना हांव कितें विचार केल्लो जाल्यार घरा कडेन आमगेर एक लिंबू पडिल्लो आशिल्लो करणीक विकून घातला म्हणून म्हाका विचार आसा. बायले बी विचारलो की करणीक हांगा लिंबू पडिल्लो आसा आमगेर घरांतलो ना बायलेन सांगली की हे बाजारांतल्यान हाडिल्लो लिंबू हो म्हण तसो हांव बी घाबरलो. आतां हे करणेचेर कितें तरी म्हाका प्रभाव दिसता जाल्यार इतलेच ते. फाल्यांच्यान पोळ्याक आनी कारवारा सोऱ्या रेट सेम. सर सगळी इंडिया म्हणटा दोळे पळयला मांजराल अशें नाक पळयला तुमगे हिंद्राल अशें आनी तुमी ते
तुम्ही दाढी वाडयल्ल्यांक पुरा इंडियाक दळिद्री पाण लागलं अशें खरें रे आम्हा ते सोडोवन सांगा बॉजी कोण सांगता तुमी सारी तुमची दाढी वाडयली म्हणून हांवें कितें पावसा आपोवन हाडलो पाड पडले तो रोहित शर्मा खेळ म्हणून मॅच जालें ना आमच्यांक खबर आतां कारवार नुस्त्या बी कितें मेळटा रे ना रे इणगां आनी बुराटे आनी काय ना हिंग मरे हो आबोले झाड नाडटलो हिंगा आयताराक झांबा वयच केला 10 किलो चिकन आणि हुराक हाडच केला सगळ्यान पयस दिला मरे आणि कमी पडल्या पोळ्याच्यान हाडल्याच जालो